हल्लीच्या काळातली फाटणारी वर्सां डॉक्टर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री म्हणून तांच्या कॅबिनेट भितर सरकार कारभार करता. म्हाका सांगन दिसता की डॉक्टर प्रमोद सावंत जे आसा पळय फाटल्या 2.5 वर्सां मुख्यमंत्री म्हणून एक बरे पद्दतीन गोंयाचें शासन दिवपाक जाय ताचे हर तरेचे प्रयत्न करून ते करपाक पळयता आनी तांचे एक सहकारी म्हणून आनी सिनियर एक व्यक्ती म्हणून म्हाका मनात आयलें की तांचे बद्दल जे आज कितें एखादी गलिच्छ राजकारणा संबंधी सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान चलता ताजेर हांवें चड भाश्य करपाक जाय आशिल्लें. उदाहरणार्थ लँड ग्रॅबिंग हो विशय जो फाटल्या सादारणशे 2-2.5 वर्सां गोंयांत आयकता. पयलींच खेप पळयलें की एक मुख्यमंत्र्यान स्वताच्या माध्यमांतल्यान तशें लँड ग्रॅबिंगाचो जेन्ना विशय तांचे कडेन आयलो ते सगळे सब रजिस्ट्रार ऑफिस वगैरे हातूंतल्यान ती माहिती गोळा करून घेतली. लोकांचे नंतर मागीर काही कंप्लेन्स येवंक लागले आनी हो विशय जो आसा पळय न्ही तो म्हाका दिसता मुखाल्ले एक सादारणशे 5-6 म्हयन्या भितर किंवा वर्स भितर तो विस्तारतलो. एक प्रामुख्यान पयलीं म्हटल्यार कितें ही जे वायट करते चलताले पळय न्ही बेनामी दुसऱ्याची जमीन जो खंय परदेशांत आसा आनी खंय दुसरे कडेन आसा त्या मनशाची जमीन बनावट कागदपत्रां करून ती बळकावप आनी मागीर भलत्याकच विकून उडोवप हो जो प्रकार चलतालो पळय न्ही खबर ना की कितले वर्सां पयलीं चलतालो. पण जेन्ना हे नजरेक आयले तेन्ना माननीय मुख्यमंत्र्यान ह्या विशयार सामकें स्वता लक्ष घातलें. आमचे कडेन 1-2दा हो विशय आयलो डिस्कशनाक कॅबिनेटच्या भायर आनीक 600 जवळ 31 सुमार एप्लिकेशन लोकांची कंप्लेन्स आयली त्या संबंधी. तातूंतले फक्त आज 42 कंप्लेन्स अंडर प्रोसेस आसा बाकीचे जवळ जवळ फायनल जाल्या. आनीक ह्या सगळ्या प्रोसेसा भितर म्हणजे कशें न्यूट्रल पद्दतीन हांगसर काम चल्लें आसा आनी त्या अनुसार जवळ जवळ 54 सुमार लोकांक थंयसर अरेस्ट जाले हे एकंदर सगळ्या प्रोसेसा भितर. आनी हे अरेस्ट जे आसा पळय न्ही ते अशेंच म्हणजे उठसूट अरेस्ट करून सारकी ताची शहानिशा करून आनी त्या बरोबरच इवन तातूंत भितर समजा एखादी अधिकारी आसले जर जाल्यार ते सुद्दां तातूंत सस्पेंड जाल्ले आसा अरेस्ट जाल्ले आसा. अशे जवळ जवळ 6 अधिकारी जे आसा पळय न्ही तातूंत अरेस्ट जाल्ले आसा सस्पेंड जाल्ले आसा. म्हाका सांगन दिसता ते अशें की गोंयच्या कल्याणा खातीर गोंयच्या बऱ्या खातीर जे कितें विशय आसा पळय न्ही ते विशय माननीय मुख्यमंत्री जे आसा पळय न्ही बरे हाताळटात हे अनुभव घेतात. कारण आठवड्यांतल्यान 1-2दा-3दा तरी मेळप जाता आनी तसोच विशय मागीर आमच्या पोर्टल्स आसा. म्हाका एकदम पुराय खबर ना पूण हांव पोटांत हांव सांगूंक शकता ते अशें हांवें फाटल्या 6 म्हयन्या भितर म्हज्या शिरोड्या मतदारसंघात एंटायर अंडरग्रावंड केबलिंग करून दिलां. आतां सुभाष रोडे एकूच मतदारसंघ आसचे ना अशे साबार मतदारसंघ आसतले ज्या मतदारसंघांतल्यान फाटल्या सादारणशे 6 ते 8 म्हयन्यात अंडरग्रावंड केबलिंग जाल्लें आसा. जे प्रोविजन आमी मुखाल्ल्या 50 ते 100 वर्सां खातीर करतात म्हटल्यार आतां जेणे करून ओव्हरहेड लायन जे आशिल्ले पळय 11 केवी केबल 63 केवी केबल जे आसा पळय ते सगळे कुशीन काडून अंडरग्रावंड केबलिंग करपाचें आनी लोकांक 24/7 ही सप्लाय जी आसा पळय पॉवर सप्लाय ही जावपाक जाय. आतां ह्या प्रोसेसा भितर म्हजो स्वताचो अनुभव सांगता. ह्या प्रोसेसा भितर म्हणजे शिरोडेच्या रस्त्याक फाटल्या 15 वर्सां केन्नाच हे नाशिल्लें बिलकुल नाशिल्लें पोर्टल्स. ते एक खेपे कांय ठिकाणी म्हाका पोर्टल्स दिसले. उदाहरणार्थ बोरयाक डॉक्टर सावकाराच्या हॉस्पिटलाच्या मुखार किंवा ताजे नंतर मागीर आमची मांडोळी पॅलेस आसा ताजे मुखार फर्स्ट टायम. तशें मॅकडॉल फॅक्टरी आसा पळय न्ही ते मॅकडॉल फॅक्टरी. आतां हें जेन्ना चित्र म्हाका हांगसर म्हजे खुद्द मतदारसंघात दिसता आनी आटोकाट प्रयत्न करून हांव आय एम ट्रायंग टू हॅव अ व्हेरी फिनिश सर्फेस फॉर जनरल पब्लीक म्हणजे तांकां त्रास जावचे आशिल्ले. तर अशेच पद्दतीन बाकीच्या मतदारसंघांनी उदाहरणार्थ मडकयच्या मतदारसंघात कारण थंय बी मोठ्या प्रमाणात अंडरग्रावंड केबलिंग जाल्लें आसा. लक्षात घेवपाक जाय आमी की अशे प्रकारे एक्सपेंडिचर खर्च करून म्हणजे जवळ जवळ म्हणजे हितूंत म्हाका दिसता 200 कोटी वयर खर्च जाल्ले आसा मडकयच्या मतदारसंघात. कारण हो दीस इज वन टायम एक्सपेंडिचर. हो एक्सपिरियन्स जालो की मुखाल्ल्या 20 वर्सां 30 वर्सां 40 वर्सांक आमकां पॉवर सप्लाय प्रॉब्लेम आसचे ना. आनी म्हणूनच म्हाका दिसता की हे असे काही विशय जे आसात IPP मेळटा. IPP ह्या माध्यमांतल्यान आमकां जमीन जी सरकारान काही आस्थापनाक दिल्ली आसा एखादी तातूंत समजाच अशें जर की सामकें विघात कितें आसा जर जाय म्हाका दिसता की आमचे मुख्यमंत्री आसा न्ही सारके ओपन आसात त्या संबंधी डिसिजन घेवपाक. आनी म्हणूनच आयच्या प्रेस कॉन्फरन्स निमित्तान की वी आर ऑल टुगेदर आमी 12 मंत्री आमच्या मुख्यमंत्र्या बरोबर 11 मंत्री मुख्यमंत्र्या बरोबर सॉलिडॅरिटी उबे आसात. असे काही विघातक आनीक हांव म्हणन की वायट हातूंतल्यान
जो कितें सोशल मिडियाचे खेळ चलिल्लो आसा तो जावचो न्हय, प्रकारची नबळायची म्हजी विनंती. कारण एक लक्षात घेवपाक जाय, तातूंतल्यान मायंड डायवर्शन जाता आणि जे कितें क्रिएटिव्हिटी आनी कंस्ट्रक्टिव्ह काम आमकां राज्या संबंधी करपाक जाय, आमच्या प्रांता संबंधी करपाक जाय, ताका खीळ बसता. हें जावपाक जायना अशें खंयचोय सुज्ञ नागरीक जो आसा पळय तो म्हणटलो आनी मानतलोय बी. आनी त्या नदरेन म्हजी अपील आसा तमाम गोमंतकी भाव की गोंयची कंस्ट्रक्टिव्ह बांदावळी जी करपाक जाय न्ही त्या संबंधी तुमी आमी सगळ्यांनी सूचना करच्यो, नक्कीच तातूंत दुबावूच ना, बऱ्यो सूचना करच्यो. आनी वी आर ऑलवेज वेलकम. म्हाका खूब वेळा पत्रकार म्हज्या डिपार्टमेंटा संबंधी ते मागीर कॉर्पोरेशन आसूं किंवा आमच्या WIT आसूं विचारतात, सांगतात आनी आय एम ऑलवेज ओपन फॉर दॅट. सो म्हाका दिसता की हो विशय जो आसा पळय न्ही, ह्या विशयाचेर आमी चड लांबून धरपाचें ना. कारण एकंदरीत लक्षात घेवपाक जाय, टायम इज व्हेरी शॉर्ट अँड टायम इज व्हेरी व्हेरी प्रेशियस. आणि त्यामुळे त्या कमी कालावधी भितर गोंयचे हांव डेव्हलपमेंट जो आसा पळय, समृद्धीकरण जे आसा पळय आमी करपाक पळोवपाक